भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलन लीड करता म्हणून आपल्या हातात धमक्यो येवंक लागल्यात। आपल्या जीवाक धोको आसा ताची काळजी आपले बाकीच्या आंदोलनातले सहकारी घेतले म्हणून सुभाष वेलिंगकार उलयला। मुख्यमंत्री पार्सेकार आणि रक्षा मंत्री पर्रीकार शिक्षणात राजकारण करतात ही गजाल बरोबर न्ही म्हणून वेलिंगकार चाळवला। लोकांक सगळ्यांक खबर आसा की गेली 55 वर्सां हांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक आसा। हांवें तिकीटी वाटले, हांवें तिकीट केन्नाच घेवंक ना आनी केन्नाच मागूंक ना, मागपाची गरजूय म्हाका भासूंक ना आनी हाज्या फुडें हांव तिकीटी मागचो ना कोणाकडेन, तिकीटी दिवंक जाता जमलें जाल्यार। प्रश्न आतां निर्माण जाला गोवा सुरक्षा मंचाचो। गोवा सुरक्षा मंच हो रिएक्शनरी पक्ष म्हणून स्थापन जाला। ताजी इच्छा आशिल्ली, ती करपाची तयारी आशिल्ली अशें कांय ना आनी ताज्या मुळे हें जें आसा, हें स्वरूप जें आसा ते भाजपचे जर कार्यकर्ते एखाद्या शाळेन आसूंक शकता जाल्यार दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्ते एखाद्या शाळेन आसूंक शकता। तांणी राजकारणाची घाण जी भायली आसा ती शाळा चलोवपा कडेन हाडपाक जायना इतलें म्हाका ठाम दिसता। तें हाडपाचो मनोहर पर्रीकारांनी आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रयत्न केलो, ताचो तीव्र निशेध हांव शिक्षण क्षेत्राच्या वतीन आनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे वतीन करतां। आतां पर्यंत पोलीस स्टेशनान कंप्लेन करपा सारकें कांय लक्षांत येवंक ना। हें येता तें अननोन पर्सनॅलिटीज रस्त्या वयल्यान वता मोटरसायकली घेवन 2 वरांचेर रातीर, फांतोडेर 4 वरांचेर अशें गाळी मारीत ते सुभाष वेलिंगकार आनी कितें अश्यो अर्वाच्यो शिव्यो दिता आसतना म्हाका दिश्टी पडटा। म्हणजे हें रिसेंटली सुरू जालां आनी आमच्या शाळेचेर जे गंडांतर हाडला तांच्यांनी खोटे आरोप दाखोवन सरकारी यंत्रणेचो वापर करून, तर ताज्या मुळे म्हाका अशें दिसूंक लागलें की जिवाक म्हज्या धोको संभवता। ताज्या बद्दल योग्य ती काळजी म्हज्या सगळे सहकारी घेतले आनी ताज्या खातीर डेटर जावपा सारके आमी न्हय आनी त्या मुळे आंदोलन कशेंच जायना, हाचो मात्र विनाश अटळ आसा अशें आमकां दिसूंक लागलें। हेराल्डाच्या वेर्ण्या प्रिंटींग प्रेसाक तेकून आशिल्ल्या पॅकेजिंग युनिटाक ब्रेस्तारात 3 सांजे प्रचंड मोठो उजो लागलो। उज्यांत स्टॉक केल्ले पेपर्स आनी प्रिंट रोलांसयत सगळे पॅकेजिंग युनिट जळून काबार जाले। गुदांव आनी मशिनरी जळ्ळी। राती मेरेन फायर ब्रिगेडींनी उजो आटोवपा हाडपाचो बरोच यत्न केलो। प्रिंटींग प्रेस खंय साल्वार। अकस्मात येदो व्हडलो उजो नेमको कित्याक लागून लागलो ताचें कारण अजूनय लक्षांत आयिल्लें ना। घेवया एक ब्रेक।